सरकाराच्या पंचायत चलो अभियानाखाला मंत्री रवी नाईक हांणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाचे सयत सोमाराक सांजे लाड बार्शे पंचायतीक भेट दिली। ह्या वेळार सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले। लोकांनी मंत्र्या समकारात समस्या मांडल्यो। आदले सरपंच श्याम हरमळकर हांणी तिळारी कालव्याच्या कमांड वाठारांतल्या बेकायदो घरांचो मुद्दो उपस्थित केलो। लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक यत्न करतले अशें उतर मंत्री रवी नाईक हांणी दिले। कितले ऍक्शन घेतला तुम्ही काय ह्याच्या पहिली कमांड एरियेत घरात ना म्हाका करेक्ट आन्सर जाय। माझ्याकडे सगळे पेपर आसात बॉलचा पेपर घेऊन बघता म्हणून चार्ज असतलो ना फुलं येता आन्सर द्या म्हणून ह्या लोकांचा विश्वास रावला मागीर त्यांना तिथला आन्सर म्हाका सांगा ना प्लीज म्हाका ब्लॅक अँड व्हाईट जाय हांव एक नोट मूव करता। कितल्या दिसांनी दितलो आन्सर म्हाका कितल्या दिसांनी दितलो आन्सर 8 दीस खूप जाले 8 दीस कित्याक सगळे म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कमांड एरियेत इलिगल घरात कितें आसा ते म्हाका सगळे जाय। कोणी एन्करेज केली कोणी एन्करेज केलो हो न्हू तुजो प्रश्न विचारा बरेचशे विचारा हे अंडर इन्स्ट्रक्शन मुख्यमंत्री सर्क्युलर काढलो आणि सगळे बदलाक धाडला जाणा आसता काल मोरगे सुद्दां जाला जाणा वाटले मोरगे सुद्दां गेलो इश्यूज गेलो आमी सगळे कडेन भोंवता सगळे आनी सगळे कडेन भोंवतात आनी लोकांचे कितें आसा सगळे तेजे रिपोर्ट उरतले आनी रिपोर्ट सगळो सरकारा वयतले डिपार्टमेंटा वयतलो आनी तेजी कारवाई करपाक ना आनी कारवाई करता मागीर आमचो हे जे मागीर हें आसा तो रिपोर्टार सगळी कितें विचारता जाल्यार मागीर आमदार मॅसेज विचारपाक मागीर गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।